Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. राशनाच्या तांदळात प्लास्टिकचो तांदूळ मेळटा म्हूण गोवा. ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटा तो प्लास्टिकाचो न्ही, फॉर्टिफायड तांदूळ. आमदारांनी अशा अफवांक बळी पडचे न्ही म्हूण उलो. लोकांचे समाधान जावपाक आमी एफडी कडेन धाडलो आनी एफडी कडेन तो चॅक केलो. खंयसरूच प्लास्टिकचो तांदूळ हो आसूंक शकना. हे 110%. त्या खातीर उलयतल्यांनी बी बांदूरी उलोवचें आनी बरयतल्यांनी बी तेजेर पयलीं व्हेरीफाय करून बरोवचें हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण कन्फ्युजन लोकांच्या मदीं क्रिएट करचें न्ही. प्लास्टिकचो तांदूळ क्रिएट करपा खातीर जे पयशे लागतले पळय न्हू, ताच्या पेक्षा म्हाका दिसता तो बेश्टो तांदूळ रोयलो जाल्यार चड तांदूळ पिकतलो. फोर्टिफायड तांदूळ म्हणून जो तांदूळ जो आसा पळय न्ही तो स्पेशली प्रोटीन युक्त बाकीचे सगळे प्रिपेर्ड करता आनी तो जो आसा पळय न्ही एक बॅगात 1 किलो मिक्स करता. इट इज एन FCIची पॉलिसी. म्हणून आमकां ते मिक्स केल्ल्या हितून तो जो सामको क्लियर कट तांदूळ तो क्लियर दिसता तो फोर्टिफायड तांदूळ. तो प्रोटीन युक्त ताका जे सगळे त्या खातीर तो म्हणजे 50 kgच्या बॅगान 1 किलो मिक्स करतात ते तितक्या प्रमाणात म्हणजे जे प्रोटीन विटामीन्स जे जाय आसता त्या खातीर तो रेडी केल्लो तांदूळ आसता. तो प्लास्टिकचो असो न्ही, तो इतर तांदळाच्या पेक्षा क्लियर दिसता, ताची ट्रान्सपरन्सी आसता आनी हे म्हाका स्वता खबर आशिल्लें आनी हे FCIच्या गुदामांतल्यान एप्रूव जावनूच येता. त्या ती काही जाण जे म्हणजे आमदारूय हेका कशें बळी पडटा म्हणून म्हाका कळना. बेश्टेच लोकांक दाखयता प्लास्टिकचो तांदूळ म्हणून. त्या ती लोकांनी ह्या संभ्रमांत पडचें न्ही आनी अशा पद्दतीचो अपप्रचार आमदारांनी तरी करचो न्ही. 1-2 तांदळाच्या साकात किडे मेळ्ळ्यात म्हणून मान्य. ते साक खंय बदलल्यात? हांव मान्य करता की 1-2 तांदळाच्या पोतयांनी खंय तरी तांदळांत किडी मेळ्ळी ही हांव मान्य करता, एक्सेप्ट करता. हांव थंय ना म्हणचो ना. आमी ऑलरेडी सगळे रिजेक्टेड तांदूळ जे आसा पळय हे परत घेवपाक लायल्या आनी ते परत रिजेक्टेड ते रिप्लेसूय केल्या. ते थंय हांव ना म्हणटा. थंय आमच्या हांवें त्या खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमच्या सगळ्या जे सुपरवायझर्स हे आसा ताका गुदामांनी वचून सगळे चॅक करा म्हटलां. एखाद्या वेळी एखाद्या तांदळाच्या पिशवीत कीड जावंक शकता. हांव ते डिनाय करूं शकना. बट ते तांदूळ आमी सगळे रिप्लेस केल्या आनी खंयच्या जर रेशन शॉपान अशा पद्दतीचो तांदूळ पावलाय आसा जाल्यार तो तेंच्यांनी गुदामान व्हरून परत दिवचो. नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिगीस म्हणटा तो फॉर्टिफायड तांदूळ. It was decided that the Government of India would supply fortified rice in all food schemes of the Government of India by 2024. In compliance of this announcement of the Honorable Prime Minister, an all-out effort has been launched and in phases, supply of fortified rice within various schemes of the Government of India where rice is supplied has been undertaken. पेड्ड्यार तांदूळ मेळ्ळ्यार कुशीक दवरात. आमी बदलून दिता म्हणून सोसायटी वाल्यांक उलो. Out of the 60,000 sacks of rice which we distribute per month is apparently through visual means of bad quality. They can keep it aside. There is no shortage of rice in the state. We have enough stocks in our godowns. To keep it aside, we will replace this. Bureau Report, Prudent.